कंडे भायरी मंकड असल्यार ते थंय तशीची लांबो आमगेल वासरी पळयतच जाल्यारी जाव नकाची खांबो गम्मत करून खाया तुम्ही खाद्य बळसून आंबो. तुमक सगळ्यांकय आमगेल वासरीचे स्पेशल आंबो हाजी एपिसोडाक तुमकां स्वागत करतस हावाजी. म्हळ्यार पुराय आज हांव तुमकां आंब्याच कसं पुराय कोर येता म्हळ्यार दाखयतास. मेनली GSB आयटम्स. सो फर्स्ट जावन आमी चडती जावन करची जाल्यार आंब्या उपकरी. सो हाका कसं पुराय जाव का म्हण पळोवया. आंब्या उपकर करच्याक जावक जाल्यार सामग्री उपकरी आंबो ताज्या वयली पार्ट कांड दवरला. मागीर करबेव, सासम, मीठ, सुकी मिरसांग, हरवी मिरसांग, साखर, तेल, गोड आनी मैदा आनी थोडे उद्दा. हे आंबो साखरे गुटली म्हण म्हणटाची. हे आंबो ह्या पक्कनी मेळ्ळी म्हण जाल्यार तुमी खंयचेय आंबो यूज करीत जाल्यार हाजेन आंब्या उपकर लायक जाता. म्हळ्यार तुमकां ते खावच्याक मस्त लायक जाता. ह्या वयली ताजी पार्ट कट करून दवरला. हाजी साल एश करून काण घेवका आनी ते उडोवचे ना जे कुडले ते काणू एक बाउलान तूं घालून घेवका. हे युजली आमशे आसता आंबो एक नमून आमशे गोड तसले यूज करका. अशी जालें न्हय ते काणू एक बदीन दवरून घेवन तशीची पुरा हाजी साली काण घेवका. हाका तुमी तोतापुरी असल तसले आंबो यूज करीत चिक्के आमशे आशिल्ले आंब्याक केन्नाय उपकरीकची बळचिल्यारी चांग. आतां आंब्यात साली काण जाला हे आंबो एक तोपा घालून घेवची. खंयच्यान तुमी उपकरी घालच्यार आसाच पडना तांतू भितरीच घालून घेवची. आनी ही साली सीदा उडो नाकाची. तांतू थोडे सत्व आसता ते आमी काण घेवका. ताजे खातीर आमी थोडेच मीठ हे साली वयर घाल्यार ताजी लायक हें भायर येता सत्व. सो अशी घालून ताका थोडे उदक घालून समाची चिरडून घेवका. अशें करून ते मीठ लागिल्ली ती आनी ताजें पुरा सत्व सोडता. एळदू एळदू येतच पळयात कलर ताजे ते वेस्ट जायना तुमगेले आंब्या साली. ते घालनाशी कोरयत जाल्यार आमकां अगत्य उदक म्हणटा एक्स्ट्रा विंगड उदक घालचे पयशी हें आमी यूज करीत. आनी समज धुवन घेवका आंबो तेन्ना तुमकां ते कांय केपें आसना की साली गलीज आसा हें तें म्हणून. आतां हें हांग काडलेले आंबे हें चिके चिरडून घेवका. हें मेन एक विशय म्हळ्यार मातसो जेन्ना चिरडून घेनात ते आंबे कात्ते तांतू भितरी ताजी जाल्या निमती तुमकां ते आंब्याच फुल्ल टेस्ट तांतू भितरी उपकरीन तूं फ्यूज जायना म्हळ्यार सोण येना ते. थंय जावन अशें चिके चिरडून घेतल्यार आंब्या उपकर लायक दाटी जावन फुल्ल आंब्याचेच पोरमोळ येता तांतू भितरी. सो अशें करून हांव थोडे उदक घालून घेवयत. मागीर हें आसना साली हें केलेलें अशी करचें युजली. मागीर तुमकां आनीक मस्त पातळ सालीचे आंबो मेळटस म्हण जाल्यार तेन्ना तुमी हें स्कीप करीत अशें करून घालून घेवप. आपास थोडेच उदक घालून तांतू दवरयत. इथे म्हळ्यार आमकां आनीक मस्त रोस जावका आंब्या उपकरीक. मागीर त्या उदकाच कसं करचें म्हणून सांगता हांव तुमकां. अशें घालून आतां ऑलरेडी तुमी सालीक मीठ घालल निमती आपास मीठ घालूं वचूं नाकाची. हें करून अशें आपास घालून घेवत. मागीर तुमी ह्या साली उडोवची आनी हाजी कसले करूं जायना. आतां हें उदक घालून जालें आंबो चिके चिरडून आनी घेतरी एक 2 तरी मिरसांग पळोवन घेवची कितली तिखसाण तुमकां जावका म्हणून. हांव एक 1.5 घाला भाग करून घालयाची तेन्ना तुमकां पक्कनी उपकरी दुखोवन काडूंक सुलभ जाता. हे इतली करून गॅसार दवरचें आनी ते शिजू सोडका. हाका शिजू स्टार्ट जातनाच तुमी गोड घालून घेवका. नातल्यार मागीर गोड घाली म्हण जाल्यार ते एक नमून गोड्डाचें घाण येता. ते गोड समज शिजूका तेन्ना मान तुमगेले उपकरीक लायक टेस्ट येता. आनी तूं हांव साखरे बळचिता ते कसल्याक म्हूण ते येता हांव सांगता कसल्याक आमी साखरे घालका म्हणून. फुल्ली गोडान कोर येता जाल्यार साखर घाल्यार ताजी एक विंगड रुची. अशी हें शिजो तितले भितरी आमी एक बाउलान तूं थोडे मैदा हें म्हळ्यार मेळ नेवच्याक ते आंब्या उपकरी मेळ नेवका जाल्यार कसलेय पुणी ताका दाटसाणीक घालका. नातल्यार आंबो विंगड ताजी रोस विंगड उद्दा उद्दा अशी जाता. म्हणून एक थोडेची
थोडो मैदा म्हळ्यार इतले आंब्याक सादारण हांव एक 1.5 चमची मैदा घालून ताका थोडे उदक मिक्स करून रेडी दवरता. हे म्हळ्यार ते आंबो कतकत येता तुमी ते घालका रेडी करून अशें करून किरोवन घेवका. तांती गूळ येयला म्हणजे जाल्यार तुमी गाळण घेवेत, नातल्यार पळय अशी चमच्यान चिकेची हें करून ती गुळी पुरो काण घेवेत. मस्त सुलभ असं आणि हुनीची आंबा उपकरी पावसाळी वेळार बैसून बुरकुचाक ॲक्च्युली बुरकुकात आहे खंयचे चमच्यान आनी खावची न्ही, अशी बुरकून खावच्याक लायक जाता. चेडवांक काही मस्त लायक लागता आंब्या विशय गोडाची तिखशे मिरची जाती आंब्या उपकरी पुरा कोर नासच्या पुरोची जाल्यार ऑथेंटीक आमगेले एक GSB रेसिपी एक आंबो म्हणले कडले उडगास येवचे आमकां आंब्या उपकरी अशी पळया कलर कितले चंद येयला म्हणून. आनी एक मेन हांव सांगच्या तुमकां इच पावत कसो म्हळ्यार आंबो सिलेक्ट करतना आंब्या उपकरी खातीर जोर गोड आंबो केन्नाय यूज करूं नाकाची. त्या म्हळ्यार तातूंत गोड घाली कुडले गोड्डा कलरान आंब्या उपकर काळी जाता. हें चिके आमसाण आशिल्ली ती ही हळदूसाण आसा कानिकी न्ही नातल्यार ते काळी जाता आंबो. पळयतना तुमकां एक मस्त एक खुशी जायना आंब्या उपकरी म्हणून केन्नाय सिलेक्ट करतना चिक्के आमसो असल्यार आंबो आतां तुमी घरकड हाडलेलो आंबो खंयचे कट्टक केले तुमकां कसो करचें म्हणून कळना. एक राश मोल दिवन आमी हाडटाच मार्केटांत देखून ते आमशे आसता तेन्ना कसो करचें आंब्या उपकरी. सो आंब्या उपकरीक एक समा कतकत येवताय राखुया मागीर आमी होगूर ते मैदा चाळावणा हांत भितर घालूस. आतां समा कतकत येताच तुमकां दिसता हांगा समज बबल जाईल म्हळ्यार कतकत येवन शिज्जू रेडी जाला म्हणून लेका तेन्ना उज्जूची केस हान कर न्हू हें आमी कोंद किरोवन दवरलेले मैदा आसा न्हय तें हान तूं होगूर घालून सोडका आनी अशी सोण वचाना ते समा किरोवन घेवका नातल्यार मुळा लागता. अशें पळय अदर दाटो जावका ते मस्त दाट दाट करून घाल्यार लायक जायना म्हळ्यार मैदाचे क्वॉन्टिटी तुमी चड घेतली म्हणजे जाल्यार जोर दाटो जावन गट्टी जाता आंब्या उपकरी. हें आतां इतली कन्सिस्टन्सी करेक्ट चिके नीव तरी करेक्ट ते एक नमुनो जॅमाचे हें अशें जाता कॅचअप प्रायस पळय त्या कन्सिस्टन्सीक येता. सो अशी हळदुवे कलरान तूं आंब्या उपकर तुमकां दिसता असं तुमी पक्कनी एक आमचो आंबो हाडले घर कडेन तोतापुरी पुराय आसा गट्टी आसता आंबो तुमकां चिरडूच्या जायना म्हणजे जाल्यार चंद करून पिलरान पील कर न्हू कुडकी करून ताजी संसान मिक्सींत घालून वाट्टून घेवन मागीर आंब्या उपकर करायची पळयाची ताजी टेस्ट मस्त लायक जाता. तुमी डायरेक्ट कुडकी करून घाली म्हणजे जाल्यार ते ताजी सत्व तांचो सोणा म्हणटा तुमकां ते एक नमून गोड्डा उदकांत आंबो घाल्या म्हणके जाता अशी ताजे फ्लेवर्स तांतू भितर ताजी रोसा भितर येना. सो ते एक वाट्टून पळयाची आनी साली घालूनच ही केलो वचन करताची हॉडोड्डू कुडकू करून म्हळ्यार तशीची आंब्या उपकर करताची ते कोर येता जाल्यार तुमगेले आंब्यात साली पक्कानी कोड आसा म्हण जाल्यार तुमगेले आंब्या उपकर कोड जाता. तशी ते पुरो एक टिप्स उडगास दवरयाची. हें आंबो आंब्या उपकरीक सांगिलोची सानसान्न कात्तो तुमी पळयता आसाची एक एकल्यान एक एक कात्तो घेवन खावची तसलेच एक आंबो इतले आतां जाली कुडले सान करता उज्जो. नेक्स्ट आमी फण्णाक रेडी करूया. ताचे पयस फुडें हांव हांगा साखरय दवरला. हें ॲक्च्युली ऑप्शनल तुमी गोड्डाना कोरयत मध्यंत एक पाटी टेस्ट करून पळयाची कशें जाला आंब्या उपकर म्हणून जाल्यार हांव साखर थोडी घालता त्या म्हळ्यार हें प्रोसिजर जाता मैद घालता दाटसाण येता न्हय चिके साखर घाल्यार ताका एक अंट येतला एक अंट येयलेली निमती ते एक समजपण मेळ्ळें येता उद्दा विंगड ह्या विंगड जायना. मैदाय तेच काम करता एक थोडेची 3 चमचे साखर घाल्यावे ताजी निमती आनीक लायक चंद बण्णूय येता आनी मेळ्ळें येता उपकरी. सो इतली कोर न्हू तुमी हें बदीन दवरल्यार फण्ण घालून आंब्या उपकरी रेडी जाता. आतां हांव फण्ण तुमकां कशें घालचें म्हण दाखयता. फण्ण घालच्या तूं हुशार आसुका. आतां एक फण्णाक आयलीन तूं नारळेल तेल एकाड आमी पुरो नारळेल तेल यूज करचें. तुमी जाय जाल्यार विंगड तेलान कोरयता. नारळेल तेल ॲक्च्युली आमी ॲक्च्युअल रेसिपीन तो नारळेल तेल आसा म्हणून हांव नारळेल तेल घालतास. केलो वचन तुपान आनी फण्ण घालताची बट नारळेल तेल लायक जाता. सासम थोडीची थोडी घालायची मस्त घालून घेऊ नाकाची. ते पटपट येवका पटपट येत तरी तुमी करबेव घालका. समा पटपट येत तरी म्हळ्यार अर्द पटपट येवच्या सुरजत पळय तेन्ना तुमी करबेव आनी मिरसांग रेडी करून दवरका.
कडक पण घाल का म्हणताची ಕೆಲವು जन उडदा डाळी घालता छांतू ये सिंपल रेसिपी म्हणारी इतले करचे ॲक्च्युअली मागीर विंगड विंगड वर्शन्स असं जागो विंगड जाल्यार तशी तांगेली एक विंगड स्टाईल असता ही मिरसांगे दोकोन बियो पुरा काण घेयाची त्यामुळे तांतू भितर सोडली कुडले ते एक नमूनो कलर चेंज जाता ते पटपट येयले अंत भितर करबेव 2 मिरसांग घाल चिकेची करबेव कुरकुरी जाऊ ताई पण भाजून घेऊ का म्हणून मिरसांग काळी जेवच्या नज तो जाले इतले करून घाल्यारी सुलभेरी एक आंबा उपकरी रेडी जाला पळया स्टुडिओ बरी परंबोळ येतं असं एक आंब्या उपकर रेडी झाला त्यामुळे सर्व करता अशी आंब्या उपकरी चंद कोण प्रेझेंट केल्यारी आणि के खुशी जाता खावच्याक सो हुनी हुनी आंब्या उपकरी रेडी झाल्या एक आंब्या उपकर जल्ली हुनी हुनीच ती आता एक आंब्याचे कसले थंड विषय खाव्या म्हणून तुम्ही कसं म्हणताची सो आता तुमकां आंब्या गोज्जू कशें करचें म्हणटा दाखयता आंब्या गोज्जू करच्याक तुमकां जाव का आंबो खंयचेय जाता चिके गोडू असलेला एक मीठ तरणी मिरसांग तेल सासम करबेव साखर आणि उदक आंब्या गोज्याक ते सनसान आंबो जाव का म्हणा खंयचेय आंबो गोड अस चिके चेप्पो चिक्के आमचो मस्त आमचो न्ही जाल्यार तुमी आंब्या उपकारी करूं मस्त गोड आंब्याची तुमी अशी खाल्यार लायक हें म्हळ्यार तुमकां चेप्पो खावची तितली रुची न्ही म्हणटना तुमी ते एक आंब्या गोज्जू करून काडयत सो ताका अशी हांवें तवळच्या मणके कट्ट करून दवरला वयली पार्ट तशीची साल काण घेवची चिके होड आसा आंबो आनी चिके मोव आनी जावन नैनातले तुमकां वेस्ट जेवता तसो लांब न्हय ते हांतू तुमी यूज करीत हाण पक्कानी हाडतना तुमकां चिकेची ते धाडायला म्हणके जाल्या चिकेची खंय ज्यो ताजी एक पार्ट वायट जालें तें म्हणटना ते कसले करूं जायना खावच्या जायना म्हणून वेस्ट करचे कसल्याक हें इजी हांतू भितर मस्त कुकींग आनी ना एक लास्टाक एक वयल्यान पण दिल्या जाल्यार मस्त सुलभ असं सो एक केन्नाय तुमी कोण खावेत आंब्या सिजनांतू आतां हांवें आंबो पार्ट काणू एक बावला भितर घेतला हांतू भितर हांव ते आंब्या गोज्जू करतास टोटल फुल्ली तांतू भितर करचें आतां अपासांक तुमी पळयल्यार हें सालीन तूं आनी काही मस्तू सत्व आसा तें काडूक तवळच्या मणकेची थोडे मीठ घालून थोडे घालून घेवची मागीर अपास तरणी मिरसांग चिकेची झाडान घेवचें आसा तेन्ना तुमकां मीठ जावक आनी तो थोडे उदक घालायची आंब्याक गोज्जू केन्नाय मस्त पातळ करूं नजे आनी तो पळया तुमी मस्त दाट तुमकां रोस मेळटा चिके घालून घेवेत ते तुमकां करता करताच कळटा कितली उदक घालका म्हणून पळया तुमी लायक ज्यूस आयला म्हणके ताजे हें आयला रोसू सो तुमगे कसले वेस्टेज जायना आमचे भितर आजवेर घालून घेवची आनी ते मस्त उदक काणकाची ते म्हळ्यार गोज्जू म्हळ्यार चिकेची दाटू आसची ते आनी हें चिरडून घेवक हें सम पिक्की लांबनी आसता पळय तांतू कसं करचें म्हण तुमकां कळना तेन्ना एक गोज्जू पडना घाल्यार जेवणा खावच्याक मस्त लायक जाता
मागीर पावसाळीचे आंबे जाल्यार आनी की मस्त केअरफूल जावं का कीड जाता तांत भितरी सो चिकेची जागृत येरी पावस पडतरी यूज करता म्हण जाल्यार फस्ट चेक करून घेवची खंयचे पार्ट अशी तुमी ते समज चिरडून घेवका पावसाळीन तुमी आंबो यूज करतना ताका जागृत येरी यूज करका इथे म्हळ्यार वायट जाल्यार आंबो यूज करीत म्हणला हांवें म्हणटना सीदा यूज करू नाकाची समज भितर पळोवन घेवची कीड जो खंय आसा की म्हणून हाका थोडी साखर आंबो मातसो गोडू आसा लायकच म्हण जाल्यार मस्त साखर घालका म्हणना हें गोड्डा नाही कोरयत चिके पातळ जाता गोड करगत करगत म्हळ्यार आमी कांय शिजोवचे ना अशें मिक्स करून घेवचें आनी त्या चिके वेळ आंब्या लागू थंय दवरतना हांगा एक अंतू एक दोनी तरणी मिरसांग घाल न्हू थोडे मीठ घालून घेवचें थोडे हेची मातसो घाल नाकाची त्यामुळे आमी आंब्याक ऑलरेडी मीठ घाला आनी तें थंय दळान घेवका आतां ल्हान जावन न्हू तें हें जालें दळान घेतलें पेस्ट हें म्हळ्यार ती मिरसांगे तिखसाणी वयर वता तुमी कितली घालका म्हणून अशें चिकेची खरशें वांटून घेतिले झाडान घेतिले मिरसांग मातसो तुमी करताच म्हणजे जाल्यार मिक्सीर घालयत 2 मिरसांगांनी मिक्सीर जायना म्हळ्यार खातीर हांव आनी तूं अशें करून मीठ घाल्यार वग्गी ल्हान जाता म्हणून तांतू केलेलें आनी ताजी एक पात्राची ती रुची विंगड आसता हें थंड करून खावची तसलें एक डिश कशें आमी आंब्या उपकारी हुनी हुनी खाताची तशीची हें थंड खावचें हाका एक वयल्यान फण्ण दिल्यार मस्त रुची जाता अशी आतां खातना लायक जाता जाल्यार एक फण्ण दिल्यार ताका एक पुरमोळ येता पास नारळेल तेल आनी ते चिके होऊन जाता ना तेल चिके होऊन जाता ना एक थोडी ससम कितली लायक जाता हांव सपूर ससम हाडची होडोड्डी ससम तोंडा मेळटा म्हणून सपूर ससम घाल्यार लायक जाता आनी करबेव मस्त सिंपल रेसिपी रुची डिश म्हणटना एक मस्ट ट्राय म्हणून येतं करून पळयाची घरकडे मस्त जना गोतना गोज्जू म्हळ्यार कसले म्हणटाची खडांब्या गोज्जू म्हणून एक विंगड करताची हें गोड आंब्या गोज्जू समा पटपट येत तरी तक्कर बे हांव रेडी राबल्या घेवन घालूक लायक पण्ण अदवे दिवक अशें करून मिक्स करून घेवचें आनी फ्रिजांत दवराचें हें कसं म्हणलें खंयचें क्रशीच गोंट हें उपकरीक सांगिल्लें उपकरे सांगिल्लें हां हां गोंट आंबो ओके हां बादामी आता एक ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಮಳೆ ಪಾವಸಾಡ್ ಪಳ್ಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತು ಸಾನಸ आणि पावसाड पडतरी कसले प्रयोजन नाही ओ आंबो ए तारीपाडी म्हणतात तारीपाडी हाक तारीपाडी आंबो हां 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 कसा करचा या मला तारीपाडी आमगेल आमची गेल्यानंतर तशी म्हणचवे तारीपाडी आंबो म्हणतो हां गोडू असतं की गोडू असतं खाऊचा आंबो की ओके खाऊचा आंबो हां खाऊचा आंबो आमचं गोड कितली नमना व्हरायटी असं पळया आमगेला चंद ते नेट्टा भितरी येत पळय एक एक आंबो साधारण कितलो लोड आसा पळय बादामी आंबो बादामी एक आंबो साधारण अर्ध किलोला ಹೊಡೊಡ್ಡು ವೈ ವೈ चंद कोनु पातलान दवरनु विकताच सकल पडल्यार मात गेल्ले म्हणल्याक सकल पडल्यार तो पिकना पुसता तशी अशी दवरली म्हणजे लायक चंद कलर येता आम्ही ताका ते कलर येवचे खातीर जावन विंगड कसले पावडर घालचे कसले पुरा ऑर्गॅनिक तो तुम्ही रुक्का मुळा कसं घालताची एक अशी फ्रुट्स जाव का जाल्यार अक्का अशीची नॅचरल
आंब्या उपकरी आंब्या गोजू जातरी आंब्याचे एक मुख्य एक आयटम आमकां उडगास येवची म्हळ्यार खंयचेय वर्डीक म्हणजे वतन तें आसता कसं म्हण गॅस करया पळया करेक्ट आंबे अवनासा सासम सो हाका तुमकां एक अवनास जावका जाता आनी कशी ते पावसाळीन मेळचे विशयी ह्या सिजनान मेळचे विशयी अवनास साना कट्टुकोन घेवका हाका जावका जाल्यार पुरा सामग्री हांव तुमकां सांगता हें अवनास साना सिंदून घेतला आंबो साकर मीठ सोय सासम भाजील मिरसांग आनी थोडे गोड आनी इतले उदक सोय पळयल कुळें तुमकां कळटा तें तांतूं भितर कसकी मासोल घालूं आसा म्हणून पळयतना कसं की मासोल आनी वाट्टू छोड एक कश्टा विशय म्हूण लेखता जाल्यार ना मस्त सुलभ आसा एक तोपान तूं अवनास घालून घेवची आनी ताचींतल्याक ताका चिके होवन जेवचें सोडका थोडे उदक आनी तूं उदक चिके तुमी पळोवन घेवची थोडे उदक घालून ताका शिजत घालका तेन्ना ते समाची शिजून मीठ साखर पुरा तुमी घाल्लेले ताणून घेता आतां आनी तूं मीठ थोडे घालून आनी तूं हांव गोड घालतस गोड म्हळ्यार आमी ते अवनास शिजोवची आशिल्ली ती गोड घाल्यार ते लायक मेळ येता साखर खंय खंय आमकां एवॉयड करूं येता ते एवॉयड करचें लायक म्हणून हांव गोड घालून ताका एक खतखत हाडता अवनासाक मीठ आनी गोड घालून थोडे उदकान शिजत घाला ताका एक उबे उताय आमी हांगा व्हरलेले कसो पळय कोरका पळया आंबो गोडू आसा जाल्यार ताका थोडेच मीठ आनी साखर आंब्याक थोडे साखर घालून दवरयाची गोड्डाच म्हळ्यार हरवी गोड यूज केले कुडले ताका चिकेच ते घाण येता गोड्डाची ಕೆಲವು ಜನ जाता कळतं ना कळतं कसं म्हणून हे पुरा आंबो घेतला हांव आंबो घेवन ताका थोडीशी साखर आनी मीठ लावन दवरका तेन्ना तुमकां ते रांदयन मेळटना कसं की एक विंगड एक एलियनशें फील जायना विंगड एक कसं की खालाशें फील जायना तांतूं मेळनात सो अशें करून लावन थोडो वेळ दवरका हांगा कशी अवनास सितस आमगेले लायक भरपूर टायम आसा तितले भितरी हें एक काम जालें ते अपास आमकां ते अगत पडताय थंय आसा आतां आमी मिक्सी घेवन तांतूं भितर एक मसालो वांटूचो आसा मस्त सुलभ आसा मसालो वांटूच्याक आतां मिक्सीन तूं सोय अर्द वळ्याची पुरो तुमकां ताची ग्रेवी चड जावका म्हण जाल्यार चडती सोय घालून घेवची हांव एक इतले आंबने हाका चिकेची मसालो मेळची तशी खावची तशें जावका म्हण जाल्यार चिके चड सोय घालून घेवची तुमगेले इश्टा प्रकार हाका मिरसांग इतले दोन बग आमसाणीक कसले घालूं ना त्या म्हळ्यार पायनॅपलाक ऑलरेडीची मस्त आमसाणी आसता तशी ताजे उदकान वांटून घेवता जाल्यार ते होवन आशिल्ली ती हांव थोडे उदक घालतस आतां तुमी पळयत हांगा चिके ल्हानूसो जाला मसालो इतले येतना हाजे भशी चड ल्हान करून म्हणजे इतले येतना तुमी एक चमचे ससम काणू हांतू घालता हाजी रिमतीची हाका अवनास आंब्यास सासम म्हणजे समाची सासम घालका हाजे पुरंबळ आसचे हे सगळे रेसिपीक चिके दाटस मस्त गुंच्या कस्टस मिक्सी म्हण दिसल्यार इतले उदक घालून घेवेत आतां रेडी जालें पळया अशें काडटना तुमकां तांतूं सासम दिसता सासमा चुरू सो अशीची घालून घेवची आतां तुमी पळयलें म्हणके हांगा साखर पुरा खीर न्हू आंबेवट मिक्स जाला हांवें दी वयल्यान वापास घाल्ली म्हाका येवून जातलें म्हणून आनी तूं अवनासान तूं उदक पुरो आट्टून घेवन हें अशी घालून घेवची हाजे ओटूची ते सम नीव अवनास नातल्यार सासम आमी शिजोवच्या नातिल्ली ती वायट जावचे चान्सीस तशी समाची भरसून घेवन हें मसाल्यात कोरून दवरलेलो आसा पळय हें तांतूं घालचें तितलेच कितले सुलभ म्हळ्यार आमगेले रेसिपीज पुराय आनी हेल्दी कसलेय एक्स्ट्रा कसलेय जावका म्हणना आंब्या सिजना वेळार एक सासम उपकरी गोज्जू गम्मत करून खावेत तर अशें करून घालचें वर्डीक म्हणजे उडगास येता हे पुरंबळ येतना तांतूं एक आंब्या सिजनान तो आस म्हण जाल्यार फंक्शन आमकां
हें एक खंडीत आयटम आसता म्हणूल्याक समा बरसून घेवका आनी कुर्ले खावच जाल्यार व्हड न्ही नातल्यार तुमी फ्रिजा दवरून घेवका इता म्हळ्यार बेलशूच चान्स आसा कसले आमी शिजोवच्या ना हांतू अवनासय हुना घाली म्हण जाल्यार वायट जाता तशी चिके जाग्रत जावका हें तुमी स्टोर करचे दवरचे म्हण जाल्यार सीदा कोरून फ्रिजा दवरून जेवणा वेळार भायर काडून थंड खावेत. आयची संचिकेन तुम पळयल्या आंब्याचे कितली पुराय वेरायटीज आमगेल्या JSBची रेसिपीन तू आसा म्हणून आतां हें पुरो रेडी जाला खावका न्हू माय सो तुमगेल्याक हांव धन्यवाद सांगताची हें ಸ್ವಲ್ಪ टेस्ट करून पळयता तुम्ही नेक्स्ट स्पेशल एपिसोडार राखून रावयाची स्टे ट्यून्ड धन्यवाद पळयलेल्याक.